विविध आवडी निवडी आणि आपापल्यो पसंती आशिल्ल्यांक खोशेची खबर। पणजेच्या डॉन बॉस्को ऑडिटरीत प्रदर्शन भरला। हो क्रिसमसाचो बाजार 2 ते 4 डिसेंबर मेरेन उक्तो आसतलो। तरंगान गोंयकारांचे सेवेत विविध आकर्षक वस्तूंचो बाजार उक्तो केला। बायलां खातीर विविध वस्तू, ड्रेस, त्या भायर नाताच्या तरेतरेच्या वस्तूंचे प्रदर्शन आसा। घरातल्या सजावटीच्यो वस्तू, खाणा, नेकेत्रां अशो विविध तरांच्यो वस्तू एकठांय मेळोवन दिवपाचो यत्न केला। गोंयकारांनी हातूंत मोठे संख्येन येवन प्रदर्शन पळोवचे अशें विक्रेत्यांनी मागला। आयकात। We are at Tarang Festival over here at Don Bosco School Auditorium, and we have come up with our stall over here, and we have made our all Christmas things like these all are made by hand by us, and we have varieties also these things, and this Christmas decoratives are made by hand, and we also have other saris and all which are also embroidered by us only, and we have come all the way from Margao for this festival, and just hope for the good sale over here. नमस्कार, आमचे हांगा तरंग एक्झिबिशन चालू आसा। हांव मागता गोंयकारां कडेन कितें तेंच्यांनी येवचें आनी हांगा एकदां फावट घालची आनी आमकां प्रोत्साहन दिवचें। आमचे हांगा परफेक्ट पॅकेजींग म्हणून आसा। वी आर इन म्हणजे डिफरंट सायजीस जे हॅम्पर बॉक्सीस आसता क्रिसमसाक दिवपाक। प्लास्टीक आतां आमी एक्चुअली यूज करूंक जायना, सो बॅन करपाक जाय म्हणून आमी पेपर बॉक्सीस वी आर हॅविंग। डिफरंट सायजीस आसात, सो मातशें येवन तुमची फावट घालोवपाची हांगासर एक विजीट दिवचें अशें दिसता। गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो।